नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वास्को नेवल एअरक्राफ्ट यार्डाचो स्लॅब कोसळ्ळो. घडणुकेंत एका कामगाराक दुर्दैवी मरण आनी 2 जाण कामगार गंभीर जखमी. बांबोळे उपचार सुरू. अणजूण दर्यादेगे वयले सर्वेक्षण काम हातांत घेवपाक CRZ पंगडाक थळाव्यांनी आडयले. लोकांक त्रास दिवप बंद करूंक ना जाल्यार येवपी लोकसभा वेंचणुकेचेर घालतले बहिष्कार. थळाव्यांची शिटकावणी. ST बसींनी पेडण्यां थांबो घेवचो म्हणून पेडणेकारांची मागणी. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात मार्दोळ पुलीस निरीक्षकाची जातली खात्या अंतर्गत चौकशी. योग्य तरेन तपास करूंक नाशिल्ल्याचो दुबाव. भारत जोडो यात्रेक जाले वर्स पुराय. गोंय काँग्रेसीन मनायली भारत जोडो यात्रेची वर्सपुर्ती. आणि राज्यात विरोधक एकठांय नात. विजयाचो दावो. मात हेर विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटात इश्यू बेस्ड प्रस्नांचेर विरोधक एकठांय. आणि आता खबरो विस्तारांत. वास्को नेवल एअरक्राफ्टाचो एक स्लॅब बेरेस्ताराक कोसळ्ळो. ह्या घडणुकेंत एकल्याक मरण आयला जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. जखमींचेर GMCत उपचार चालू आसा. वास्को नेवल एअरक्राफ्ट यार्डाचो स्लॅब ब्रेस्तारा अचकीत कोसळपाची घडणूक घडल्या. स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडल्या ती बिल्डिंग पोरनी म्हण सुत्रां सांगतात. हे घडणुकेंत एका कामगाराक दुर्दैवी मरण आयले जाल्यार 2 कामगार जखमी आसात. मरण आयला तो कामगार मडकयचो. ताचे नाव खेमकांत नाईक. जाल्यार साहिल महाले आणि बाबासाहेब सांगले हे 2 कामगार गंभीर जखमी. कामगाराचेर बांबोळी GMCत उपचार चालू आसात. साहिल महाले हाचो पाय मोडला जाल्यार सांगले हाच्या तकलेक मार लागला. वास्को वर्णापुरी हांगा एक जो नेवल यार्ड एअरक्राफ्ट यार्ड आसा तितून एक दुखद घटना घडलेली आसा. तितून एक पोरणो स्लॅब कोसळून एकट्याची डेथ जाला. ते 2 क्रिटिकली इंजर्ड आसा. तेजे आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जे डेथ जाला तेचें नांव खेमकर नारायण नायक, एज 50 years. तशेंच 2 क्रिटिकली इंजर्ड आसा. तेंची नांवां साहिल महाले, तेजो पाय तुटलेलो आसा. तशेंच जो बाबासाहेब सांगले एका हेड इंजरी जाला. जे आमकां सोशल कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की जेन्ना ते यार्डान कामाक वयताले सकाळी तेन्ना तेंचेर तो स्लॅब कोसळ्ळो आसा. तेचो तपास PSI रोहन नागेशकर अंडर सुपरविजन ऑफ PI कपिल नायक करता. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम टुडे. अणजूण दर्यादेगे वयले सर्वेक्षण काम हातांत घेवपाक CRZ पंगडाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोर्टाच्या निर्देशाचो उल्लेख करून सरकारान लोकांक त्रास दिवप बंद करूंक ना जाल्यार येवपी लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. जर आमची ही प्रॉब्लेम सॉल्व जाना न्हू 2024 येता ते लोकसभाचे इलेक्शन आम्ही बॉयकॉट करताले सगळे. आख्खे नॉर्थ गोवाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुम्ही इलेक्शन करू नका म्हणून बॉयकॉट करा इलेक्शन म्हणून. कित्याक ह्यो सध्या लोकलाचो प्रश्न सरकारान सॉल्व करूंकूच जाय. नाजाल्यार आमी आख्खे नॉर्थ गोवाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिक्वेस्ट करतले हे श्रीपाद भाऊक आमी दारार उबे करचे ना. खंय तरी सरकार सांगता हायकोर्टाची ऑर्डरीचेर जाता म्हणून. बट हे अशें चित्र सरकारान केलां न्हू. अशें दिसून येता की खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबीचो दोळो पडलेलो आहे बिचाचेर आनी सरकाराक खंय तरी मिनिस्टराक फायदो आहा म्हणून हे सगळ्या लोकलांक त्रास करून लोकलांचे एस्टॅब्लिशमेंट लोकलांचे धंदे लोकलांची घरां डेमोलिश करून हे कॉर्पोरेट लॉबीक दिवपाचें प्लॅन चालू आहा. आनी सरकार ही सगळी जे पळय हायकोर्ट ऑर्डरी बी आहा म्हणटा न्हू सगळें मॅन्युप्युलेट करता. सरकार आपल्याक जाय तशी ऑर्डरी हाडटा लोकलांक उद्ध्वस्त करपाक आनी खंयचे तरी हे दिल्लीकारांक जावन खंयचे काळे कोट घालून येता पळय तांकां बॅगांक लागून हो बीच काडून दिवपाचो प्लॅनिंग आसा. सो आमी हे केन्नाच दिवचे ना. कित्याक सरकाराचो हॅरेसमेंट प्रत्येक फावटी येवन CRZ आनी पोल्युशन कंट्रोल आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट येवन लोकांक त्रास करता. आनी सद्या पयलीं हो कोर्ट मॅटर आहा. सो जे म्हाका सरकार इतकें सांगपाचें की लोकांक त्रास करू नाका. लोकलांचे कितें ब्रेड एंड बटर चालू आहा तांकां दिवपाचो म्हणून. आनी जर सपोज जर सरकार हे चड करून सोदता जाल्यार कायदो सुवेवस्था बेगळ्या जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. कित्याक तुमी काडटा आनी दिल्लीकारांच्या हातीन दिता काडटा आनी कोणाच्या हातीन दिता म्हणजे आमी लोकांनी दोनूय आमचो CRZ आनी मॅटर आहा. तेका लागूनच आमी ह्यो आतां जी सर्वे जावंक येयल्या ती आमी स्टॉप केल्या. कित्याक आमकां नोटीस येवना काय ना. तर आमकां एक नोटीस धाडचो आनी ती सर्वे मागीर तेंच्यांनी करची.
आता आमी हांगर आहात म्हाकाच वर्सां जाली 44, म्हाजी मांयक जाली 63, तेजे पयलीं जेन्ना 21 अंजुना येवंक लागल्या 1962 तेन्ना आमची धाकटीशी चाय शॉपां म्हणून आसली. तीच चाय शॉपां घेवन आमी आख्खी लायफ भर चलपाचें. आमची आतां फॅमिलीन कितलो लोक आहा तांकां पोसपाचें घे. गव्हर्मेंटाची सिरीज ना आमचीशी. आमी ह्याच सिरीसीन आमच्या सगळ्या बायल भुरग्यांक पोसता, आवय बाबांक पोसतात. तर आमकां हें डिमॉलिशन तर धाडलें, आमची घरां तर मोडलीं, आमी खंय वचपाचें? आं, धंदो आनी कांय ना. गव्हर्मेंटाची सिरीज आमकां मेळपाची आशा तर कांयच ना. तर आमी आमची रेस्टॉरंटां चलोवन ह्याच घरांनीच आमी रेस्टॉरंटां चलयतात. सो तांकां आमी लोकलांकूय तितूनच आमी कामाक धरून तांकांय आमी जॉबाक लायतात थंयसरूच आमचेशीनूच. तर हेंच तर कांय ना, नाल्यार जॉब खंयसरले येतले न्ही. महाराष्ट्राच्यान गोंया येवपी बशी पेडणे बस स्टँडाचेर वचनासतना प्रवाशांक महामार्गाचेरूच देंवयतात आनी ताका लागून पेडणेकरांची गैरसोय जाता. पेडणेकरांनी उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार आंदोलन केलें आनी महाराष्ट्राच्यो सगळ्यो बशी पेडण्या बस स्टँडाचेर थारच्यो अशी मागणी केली. ह्या वेळार दीपक वांयगणकर हांणी आंदोलकांची भेट घेवन ह्या संबंधात संबंधीत खात्याक कळून बेगोबेग फावो ती उपाय येवजण करतले अशें आश्वासन दितकीच आंदोलकांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. आता उद्देश एवढाच होता, ज्यावेळेला आम्ही सरकारी सेवेत होतो त्यावेळेला काही गोष्टी करता आल्या नाहीत. त्यामुळे आता सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर लोकांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करावं की जेणेकरून सर्व जनतेला त्याचा फायदा व्हावा. वास्तविक यापूर्वी खूप वेळेला आम्ही वर्तमानपत्रातूनही या संदर्भात आवाज उठवला होता की पेडण्यातून एकही 8-10ची जर गाडी सोडली तर पेडण्यातून जाणाऱ्या पणजीला वगैरे जाणाऱ्या गाड्या नाही. एस टी येतात त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात. निदान त्या तरी याव्यात पेडण्यातनं की जेणेकरून पेडणेकरांना किंवा विद्यार्थ्यांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा. ह्या साध्या इशूक लागून की बसी बाबा सगळे जे पेडण्या येता ते सगळे बस स्टॉपार येवचे, हेची सरकारान पयलीं उपोशण बसच्या पयलींच दखल घेवपाक जाय. उपोशण करपाक कित्याक उद्युक्त करता सरकार? हे असले जे बारीक बारीक संवेदनशील इश्यू आसा ते गव्हर्मेंटान आपल्या आपूण सॉल्व करपाक जाय. तरी आसतना आयज आमचे पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर श्री वांयगणकर हांगा येवन तेंच्यांनी तेची दखल घेतली आनी त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे तेंच्यांनी जे आमकां आश्वासन दिलां की ताचेर कार्यवाही जातली आनी जर येदा कदाचित ती कार्यवाही ह्या 15 दिसांनी जर जाली ना जाल्यार आमकां परत मागीर आमकां एक्शन घेवची पडटली. आनी त्याच्या प्रमाणे मागीर वगत पडल्यार आमी ट्राफीक पोलीस आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा किंवा कदंबा महामंडळ हा ताचेर मोर्चा सुद्धा व्हरपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात घटनेचे पुरावे नष्ट करप तशेंच पुलिसांची दिशाभूल करपाच्या प्रकरणात अमित पालेकर आणि गणेश लमाणी हांच्या आड योग्य ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान पुलिशीचे कान उडिल्ले. त्या उपरांत म्हार्दोळ पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हांची खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. तर अपघात प्रकरणात एक महत्वाची अपडेट सामकार आयल्या ती म्हटल्यार म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनाचो PI मोहन गावडे हाच्या आड खंय खात्या अंतर्गत चौकशी बसयल्या. ही चौकशी कित्याक तर ताणें खंय अपघात जाल्लो ते राती आपाचो मुखेली अमित पालेकार आनी जो ड्रायव्हर आसलो गणेश लमाणी हांणी पुलिशेक योग्य ती म्हायती दिवंक ना. चौकशेंत खंय तरी गडबड केल्या. ताकाच लागून जो PI मोहन गावडे आसा ताचे आड खात्या अंतर्गत चौकशी बसयल्या. ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान पुलीस खात्याचेर खर ताचेर उडयिल्ले की चौकशी करतना खंय तरी पुलीस खात्यान आनी जो PI आसलो मोहन गावडेन ताणें खंय तरी योग्य ती चौकशी करूंक ना. कालचेच सुनावणे वेळार जी मुख्य दुबावीत आसली मेघना सावड्डेकार तिणें कोर्टान 2 कोटी रुपया जमा केल्ले आनी हे 2 कोटी रुपया अपघातात मरण पाविल्ल्या लोकांक तशेंच जे जखमी जाल्ले तांकां वांटून दिवपाक सांगिल्ले. गोमंतक TV खातीर सुशांत गांवस. भारत जोडो यात्रेचे 1 वर्स पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन मडगांवां पदयात्रा काडली. समाजात फूट घालपी भाजप पक्षा वयल्यान लोकांचो विश्वास गेला. ताकाच लागून काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या भारत जोडो यात्रेक देशभरांतल्यान काँग्रेसीक तेंको मेळ्ळा अशें विधान ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलें. आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सांगिल्ले ते भाशेन आज 1 वर्स घडून येता. आज एनिवर्सरी भारत जोडो यात्राची आनी आमचो जो लिडर बाब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी टू काश्मीर जोड 4000 किलोमीटर पावसान जावं ओतान जो चललो आनी एकू हेतू आसलो सगळ्या गोंयकारांक जावं सगळ्या आमच्या देशाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाक
जे हे कम्युनल पॉलिटिक्स जे हे बीजेपी कोता तेजे विरुद्ध तो मुखार एक बरी दिशा दिवपाक तो मुखार सरलो बाब राहुल गांधी तेज्या बरोबर जायते हजारांनी आमचे इंडियाचे नागरीक भोंवपा लागले तेजे नंतर सगळे पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ली सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल जे सक्सेस जाले एक वर्स आदी भारत जोडो यात्राचे आमकांय आमदार म्हणून बाब अमित पाटकर जावं आमचे केडोरी चल्लोले आनी ते वातावरण त्या थिंगा चोयल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्ले राहुल गांधी हेज नॉट ओनली वन द हार्ट्स ऑफ गोवन्स बट हेज वन द हार्ट्स ऑफ द कंट्री आनी म्हाका खात्री आसा की आमी हेजो इफेक्ट मुखार इलेक्शनाक भरपूर जातलो हे भ्रष्ट जुमला पार्टीक हे कितें ते लोक दाखयतलो जी ऐतिहासिक भारत जोडो यात्रा जी 7 सप्टेंबर 2022 जी चालू जाल्ली जो आमचो लीडर श्री राहुल गांधीन कन्याकुमारी टू काश्मीर ही एक हिस्टॉरिक यात्रा जातून लाखांनी करोडांनी लोक एकठांय आयले ताजे आज 1 वर्स जाता सो इन कमोमरेशन गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हो आज कार्यक्रम आयोजीत केला आमी आमच्या लोहिया मैदानाचेर पदयात्रा करतले आणि देर वी विल एड्रेस द क्राउड विल एड्रेस द गॅदरिंग आज हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार जे एक फूट घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला हे सगळे गोंयकारांक हांव अपील करता की आमची एक पीस लविंग स्टेट एक हार्मोनीन आमी हांगा रावतात सो सगळे एकठांय येवया सगळे एकठांय आमी बरे हार्मोनीन रावया मडगांव नगरपालिकेन काडिल्ले पोस्ट कालबाह्य कित्याक केले त्याची जाप हांव मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारतलो अशें विधान मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केलें ही नोकर भरती लॅम्प्स जावपाचें कारण कितें त्या विशीं आपणें डीएमए कडेन उलोवप करपाचें थारायल्लें मात ह्यान पयलींच पोस्ट लॅम्प्स कित्याक जाले हाची आपणाक कांयच म्हायती ना अशें दामोदर शिरोडकर म्हणटा हांव म्हणजे लोकल आमदाराकूय विचारता आनी लिडराकूय सीएमाकूय विचारता मडगांव म्युनिसिपालिटी भारतीय जनता पक्षाची मिटींग सगळ्या भारतीय पक्षान जॉईन जालें भारतीय पक्षाची म्युनिसिपालिटी म्हणटा न्ही आनी जर पोस्ट जर लॅप्स जाल्यार चेअरपर्सनाक कांयच खबर ना ताजेर हांव किसोन म्हाका आठ दीस पयलीं चेअरपर्सन येवन फायल धाडिल्ली त्या फायलीचेर हांवें अजून पर्यंत सायन मारूं ना आनी त्यो हांवें डीएमए कडेन उलया डीएमए बोला अजून कांय ना आपूण पयलीं युडी मिनिस्टर कडेन उलोवपाचो युडी मिनिस्टर कडेन मिटींग उलोवन आपल्याक सांगतो तो डीएमए खंय कितें जालें तें म्हाका काय आय वॉज नॉट एबल राज्यांतल्या विरोधकांची स्थिती चौग जाण चार कडेन अशी जाल्या काय कितें हो प्रश्न उपरासपाचें कारण म्हटल्यार गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान केल्लें विधान गोंयचे विरोधी पक्ष एकठांय नात अशें विजय उलयल्लो हाचेर हेर विरोधी पक्षांनी आपली मतां उक्तायल्या राज्यातले विरोधक सध्या तरी एकठांय नात फुडाराक एकठांय जाले जाल्यार हांव वांगडा आसतलो अशें विजय बुधवारा पत्रकार परिशदेंत उलयलो See, I am in the opposition first. As I have told you, there is no united opposition in Goa as of now. It can happen in the future. If it happens, it's very good. I will be part of that united opposition. I will not break ranks just like that. But at the same time, there are no serious attempts to create unity in opposition. Serious attempts. There must be some superficial attempts, which are not strong enough. Plus, attempt आता हांव टीम गोवा म्हणटालो तेन्ना कितें आसता लल्लू प्रसाद यादवाचें भाशण पळय तूं पळय मुंबय तो कितें म्हणटा आमकां लॉस करून पसून आमी इंडियाचे एलायन्सान रावतलो अशें ताणें म्हणलें म्हळ्यार मनीस आपल्याक लॉस घेवपाक तयारी तेन्ना दाखयता तेन्ना तो खरो जेन्युइन आसता तशें कोण लॉस करपाक हांगा तयारी अजून मेरेन कोणें दाखयली म्हाका खबर ना गोंयांत म्हजे कडेन कोण उलोवना मे बी आनी कोण कोण उलयता आनी आमकां nobody has spoken to me about this thing. As of now, there is nothing serious about it. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचेर आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकर म्हणटा आम आदमी पक्ष काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड खंय एकठांय आसात आरजी सदांच एकोडी भूमिका घेता आज ऑपोजिशन जर पळयत जाल्यार ऑपोजिशनान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजी आनी आमी आसा 4 पार्टी आसा जे आज ऑपोजिशन म्हणपाक शकता आनी आमी एसेंब्ली लास्ट एसेंब्ली जी जाली ती जर पळयत जाल्यार
एक कोऑर्डिनेशन तुमकां आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डांनी दिसून आयिल्लें. आतां आरजीन भितर कितलो रोल निभयला म्हाका खबर ना, पूण जे कांय इन्सिडंट फाटल्या दिसांनी जाले तातूंत भितर आरजीचो जर रोल पळयत जाल्यार आरजी हॅज ट्रायड टू बी स्टेईंग अवे फ्रॉम दी ऑपोजिशन. मे बी ही वॉज रेफरिंग टू दॅम बिकॉज आमी एक प्रयत्न चलयला आनी एज आम आदमी पार्टी आमचे जे दोनी MLA आसा किंवा हांव आसा, आमी वी हॅव गॉट आउट एवरीथींग दॅट ट्रबल्स गव्हर्मेंट बिकॉज आनी कोणूच ना. म्हाका दिसता इवन विजय बाब हॅज गॉट आउट लॉट ऑफ इश्यूज. काँग्रेस हॅज ऑल्सो बीन वर्किंग सायड बाय सायड. प्रॉबब्ली खंय तरी सिंक्रोनायझेशन चुकलां आसत खंय तरी, बट एज ऑपोजिशन इट इज आवर ड्युटी टू ब्रिंग आउट वॉट एवर दॅट इज देर वीच वी नीड टू ब्रिंग टू फॉर. लोकांचो आवाज जावप आमी जावचो पडटलो. इश्यू बेस्ड प्रश्नाचेर विरोधकांक विधानसभेत एकठांय असतात अशें आरजीचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. विधानसभे भायले राजकारणात विरोधी पक्ष खंय एकठांय नात. पयलीं म्हणजे जेन्ना आमी ऑपोजिशन म्हणटा, आमी एसेंब्लीन तुमी पळयल्लें आसा ऑपोजिशनाचें जें काम आसा तें ऑपोजिशनान कशें एकटे रावन जावं कितें इश्यू आसा ते मांडलेलें आसा. आनी तुमी पळयता जाल्यार एवरी पॉलिटिकल पार्टी तेंची ओन आयडियोलॉजी आसा, डिफरंट आयडियोलॉजी आसा आनी ती आयडियोलॉजी घेवन सगळी पॉलिटिकल पार्टी फुडें वयता. तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आसा ती आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी आमी घेवन फुडें वयता. तशेंच जेन्ना विजय सरदेसाय म्हणटा की ऑपोजिशन युनायटेड ना, अशें तुमकां खबर आसा सगळ्यांकूच की प्रत्येक जाणांचे व्यू पॉयंट्स डिफरंट आसता, आयडियाज डिफरंट आसता, जावं आमचे कितें धोरणां आसा ती डिफरंट आसता. बट जेन्ना आमी विधानसभेन बसून आमचे इश्यूज मांडटाले तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें एकामेकाचे इश्यूज जे अंडरस्टँड जाताले आनी तेन्ना इश्यू बेज सपोर्ट आसतालोच. आनी हांवें बसून इश्यू बेज सपोर्ट सगळ्यांक केल्लो आसा. आनी तशेंच आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तेन्ना हांव जेन्ना कन्सल्ट करतालो आमचे पॉलिटिकल पार्टी कडेन तेवूय सांगताले की इश्यू बेज जे गोंया खातीर बरें कितें आसा तेन्ना तो इश्यू आमी हायलायट करपाचो म्हणून आनी तेजे वांगडा रावपाचें म्हणून. आतां युनिटीचे आमी उलयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की युनायटेड ही पॉलिटिकल पार्टी आतां अजून पर्यंत तरी खंयच्यो ज्यो आमच्यो ऑपोजिशनाच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो सगळ्यो युनायटेडली अश्यो ना. पण जेन्ना इश्यूज खंयचे येता हायलायट करपाक जावं इश्यूज खंयचे मांडपाक जाय तेन्ना आमी बसून तेंको दिल्लो आसा. कोणानूय समज तो इश्यू एक जेन्युअन इश्यू घेतलेलो आसा विधानसभेन बीन तो इश्यूक आमी तेंको दिल्लो आसा. आनी हेज्या फुडें बसून जे इश्यूज जे गोंया खातीर इम्पॉर्टंट आसा त्या इश्यूचेर आमी जेन्ना उलयतले तेन्ना खंय इश्यू जे गोंया खातीर बरे आसा तेजेर आमी वांगडा रावतले. आनी जे BJP सरकार जो BJP सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा तांकां अगेन्स्ट जावं तेंच्या अगेन्स्ट कितें जें आसा तें आमी करतले. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचारसरणी वेगवेगळी. विधानसभेत विरोधी पक्ष एकठांय आसात म्हण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो दावो. आज गोंयान जे 67% लोक ज्यांनी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आणि स्पेशली भाजप सरकाराच्या अगेन्स्ट जी मतां मारल्या जो लोकांचो वॉयस आसा, आय थिंक ऑल द ओपोजिशन इज व्हेरी वोकल अँड वॉसिफरस अबाउट टेकिंग अप इश्यूज ऑफ गोवन्स. ओपोजिशन जर तूं पळयत जें आतां अधिवेशन जालें थंय अशें दिसून येता की येस ओपोजिशन वॉयस इज टुगेदर. सी पॉलिटिकल देर मे बी डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो पॉलिटिकल एजेंडा दुसरो आसत. बट आय थिंक वेन इट कम्स टू गोवा एंड वेन इट कम्स टू द इश्यूज ऑफ गोवा एवरीबडी इज टॉकिंग इन सेम वॉयस. सो सी विजय इज अ सिनियर पॉलिटिशियन. he's been in opposition earlier, he's been with the ruling also, so he understands how it works. आणि म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय being a senior among all the opposition, he has to guide them all properly. and म्हाका दिसता सगळ्यांचो, I mean I don't want to be specific, but everybody is talking in one voice against this government, the corrupt BJP government. आज लोक पिडीत जाल्या मरे गोंयकार सगळे अगेन्स्ट दी सरकार, आनी सगळे आर टॉकिंग इन वन लायन. आतां तूं देशाच्या लेवलाचेर जर पळयत जाल्यार इंडिया अलायन्स वेर ऑल ऑपोजिशन पार्टीज हॅव कम टुगेदर अँड दे आर स्पिकींग इन वन वॉयस. अँड आय एम शुअर एज डे गोज बाय पीपल इन गोवा ऑल्सो वील कम टुगेदर. एकंदर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान विरोधी पक्ष एकठांय नात म्हण केल्लो दावो हेर विरोधी पक्षांनी तरी न्हयकारला. विरोधी पक्षां मदीं राजकीय चडावड आसा हेवूय तितलेच खरें.
मात खरी शक्त दाखोवपाची आसता ती विधानसभेत. थंय पळयत जाल्यार सगळ्या विरोधकां मदीं अभ्यासपूर्ण प्रश्न मांडपाक आनी सरकाराक धारेर धरपाक विजयाचेच पारडे सद्याक तरी जड. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. कुडका येवपा आशिल्ल्या खेळा मैदानाच्या सुवातेची थळावा आमदार विरेश बोरकारान पळोवणी केली. कुडकाच्या तरणाट्यांक खेळपा खातीर मैदान नाशिल्ले. हांगासर खेळा मैदान बांदपाची मागणी विरेश बोरकारान केल्ली आनी त्या प्रमाण खेळा खात्याच्या संचालकान अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या सुवातेची पळोवणी केली. आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले जे कुडका ग्रावंडाक लागून एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो तो म्हणजे कुडका ग्रावंडाक. आतां तुमी पळयता आसतले कुडका विलेजीन कितल्योश्यो बारीक बारीक विलेजीस आसा आनी ह्यो बारीक बारीक विलेजीन जी कुडका बांबोलीम पंचायतीन सगळे जे भुरगे आसा तांकां ग्रावंडूच नासलो आनी तेका लागून आमी ग्रावंडाक लागून डिमांड घातलेलो की हो जो ग्रावंड आसा तो भिगांचे बेन जावपाक जाय म्हणून. आनी आमी एक लोकेशन दिल्ली ती म्हणजे IG प्रिझन्सा अंडर पडटा. आयज आमचे इन्स्पेक्शन जालें. आमचे स्पोर्ट्स डायरेक्टर येयल्ले आनी तेंच्या वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केलें. तेंचे बाकीचे ऑफिशियल्स आसले. तसोच हांगासलो कुडका बांबोलीम विलेज पंचायतीचो तलाटी आसलो वांगडा आनी अलॉंग विथ लोकल जे आमचे भुरगे आसा लोकल तांकां घेवन आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी पळयल्ली आसा हे लोकेशन पळयल्ली आसा. एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आनी आमी मागलेलें आसा की डिमार्केशन करपाक खंयची जी एरिया बरी आसा ती डिमार्केशन करपाक. सो जाता तितले बेगीन आमचे दोनूय डिपार्टमेंट अलॉंग विथ प्रिझन्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनूय डिपार्टमेंटां मेळोन हांगा इन्स्पेक्शन करतले तलाटीकूय वांगडा घेवन. आनी म्हाका दिसता बेग्याच्या बेगीन आमचे जे तरणाटे आसा तांकां हांगा खेळपाक एक बरो पैकी ग्रावंड मेळटलो. आयज कितें जाल्लें आसा स्पोर्ट्सान आमकां खंय ना खंय फाटीं उरता आनी आमी एक इनिशिएटीव हो कित्याक लागून घेतलेलो आसा की आयज भुरग्यांक खंय ना खंय स्पोर्ट्सान कशेंच फाटीं उरपाक जायना. ते खंय ना खंय फुडें सरपाक जाय आनी तांकां प्रॅक्टीस बीन करपाक बरे पैकी ग्रावंड मेळपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा की 20,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो आमकां दिवचो म्हणून. आनी ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल CM आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण हो तुमकां एलोकेट करूंक लायता म्हणून. सो आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप हेजेर चालूच उरतलो आनी जे डिपार्टमेंट आसा बाकीचे जितले डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा तांकां घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हें काम चालीक लायतले. देव बरें. गोविंदारे गोपाळाच्या जयघोषा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमतान बेरेस्तारा दिवचले दहीहंडी व्हडा दबाज्यान मनायली. शांतादुर्गा मुळावे शाळेत तर भुरग्यांनी जल्लोश करीत दहीहंडीचो घोस्त काडलो. भुरग्यांनी राधा आणि कृष्णाची आकर्षक अशी वेशभूषा केल्ली. पळयात दहीहंडी फोडपाक भुरग्यां मदीं लागिल्ली ही चढाओड. आमच्या श्री शांतादुर्गा प्राथमिक विद्यालयाच्या सर्व विद्यार्थ्यांसमवेत आपलं सर्वांचं मी स्वागत करते. आम्ही दरवर्षी दहीहंडीचा कार्यक्रम साजरा करतो. यावर्षी सुद्धा आम्ही हा दहीहंडीचा कार्यक्रम इथे करत आहे. आमच्याबरोबर आमचे विद्यार्थी तसेच पालक शिक्षक सर्व मावशा मीडिया इथे उपस्थित आहेत. सर्वजण इथे उमेदीने हा कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी जमलेले आहेत. सर्वांचं मी इथे आभार मानते आणि परत एकदा धन्यवाद. आमयवाडा खांडोळ माशेलांतले गोपाळकृष्ण देवस्थानात अष्टमीच्या निमतान गोपरंग कार्यक्रमाचे आयोजन केला. सेगीत 3 दीस ही गोपरंग कार्यावळ जातली. तातूंत वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आमयवाडा खांडोळेचो गोपाळकृष्ण स्पोर्ट्स क्लब फाटलीं 5 वर्सां सेगीत गोपरंग कार्यक्रमाचे आयोजन करता. आयज आमी आमयवाडा खांडोळा मार्सेल गोवा ह्या गांवान आसा. तशेंच हांगासर गोपालकृष्ण टेम्पला कडेन आमी जमा जाल्ले आसा. अष्टमीच्या निमतान आमी एक गोपरंग म्हणून ह्या कार्यक्रमाक नांव दिलां. तो आमी गेल्या 5 वर्सां पासून साजरो करता. सो ह्या वर्सा कितें आसा खास अशें आकर्शण ह्या प्रोग्रामाचें? खास अशें म्हटल्यार आतां 5 वर्सां जालीं आमी फक्त 3 दीस प्रोग्राम चालू आहा आमचो. पयले दीस म्हणटा तो आमचो अभिषेक आसता, स्वहस्ते अभिषेक आसता. सांजचे भजन आसता आनी रातचे नाटक आसता. मागीर नाटक जालें की 12 सुमार आमचो देवाचे पायणे आसता आनी पायणे जाले की मागीर पालखी आसता. आयज सद्या तरी सकाळ पासून प्रोग्राम जाले म्हणटा ते सकाळी स्वहस्ते अभिषेक जाले. आतां सांजचे 5 सुमार भजन जाले आनी ह्यान फुडें आतां नाटक जावपाचें आहा आनी तेज्या फुडें मागीर पायणो आनी मागीर पालखी. सकाळचो आमचो कांय प्रोग्राम नासता. फाल्यां रातचो प्रोग्राम आहा 7 सुमार
त्याच्या पयलीं आमची दहीहंडी हे आहा की आमचे जे सगळे बाल भुरगे आहा पयला ते दहीहंडी फोडटा आनी त्याच्या उपरांत आमचे 7 सुमार ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन आहा पयला ते स्टार्ट जातले 7 सुमार. बरें. आणि थर्ड डे कितें आसा प्रोग्राम? आणि थर्ड डे आमचे ह्या अख्ख्या वाड्या अख्ख्या ह्या गांवांत ज्यो जितल्यो शाळा आहा पयला प्राथमीक शाळा आहा पयला तेंच्या खातीर कॉम्पिटिशन आहा आनी त्या अख्ख्या कॉम्पिटिशनांचे आमी फक्त एक शाळा चॅम्पियन्स म्हणून काडटा. गोपुरांक आमी आतां गेल्या 5 वर्सां जाली सेलिब्रेट करता. पयलीं कशी आसली, पयलीं हांगासर आमचे कोण काय अष्ट म्हणटा ती खबर नासली कोणाक, म्हणजे खबर आसली अशी आमी सेलिब्रेट करिनासली. सो आमी अशे सगळे भुरगे मेळून आमी चिंतलेले की आमच्या देवा कडेन कितें बरो कार्यक्रम जावचो, बरे लोक येवचे, कित्याक आमच्या कृष्णाचें देवूळ जावन आहा आनी अष्टमी कृष्णाचीच आसता. सो आमी सगळ्या भुरग्यांनी चिंतले आनी त्या वर्साच्यान आमी स्टार्ट केल्ले. जे आमी पयले वर्स केल्ले ती फक्त आमी बेश्टी दहीहंडी फोडलेली. जशें दुसरे वर्स जाले आमी मातशें चिंतले की मातसो मोठो कार्यक्रम करचो. तिसऱ्या वर्सा जाले आमी आख्ख्या शाळांक इनवायट केले भुरग्यां खातीर, भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक. तशेंच पोरू सेम प्रोग्राम केलो आनी हो आतां आमचो अंदू 5व्या वर्साचो प्रोग्राम आहा की कसलोय उत्सव आहा तो सगळो एक जावन लोकांनी करचो. कित्याक सगळो एक जेन्ना जाता लोक तेन्ना कसलोच उत्सव आहा तो कमी पडना. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.